सांवझेदी आरियल वाठारात कितलेशेच म्हयने जाले हायट बॅरियराक लागून येरादारीत आडमेळी निर्माण जाल्या। शेनवारा नेसाय फिश पॅकिंग फॅक्टरीत लागिल्लो उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीक ह्या हायट बॅरियराक लागून बरोच कळाव जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। हो घातकी हायट बॅरियर काडून उडयात आनी आमकां थाकाय दियात, थळाव्यांचे सरकाराक गारणे। गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या नादी लेगीत दाखयल्ले सांवझेदी आरियल वाठारांतले थळावे कशे कोणाल्यो म्हशी आनी कोण काडटा उटा बशी काडटात ते। अचकीत हाडून बसयल्ल्या हायट बॅरियराक लागून बसी गांवांत येयनाशिल्ल्यान इश्कोलाच्या भुरग्यांक लेगीत बरीच वाट चलत वचची पडटाली, जाका लागून तांकां कळाव लेगीत जातालो। ह्या उपरांत संबंधितांनी दखल घेत हायट बॅरियराची 10 सेंटीमीटर हायट वाडयल्ली। तातूंतल्यान बसी अँब्युलन्सी वयताल्यो, मात फायर ब्रिगेड सारक्या व्हडल्या गाडयांक वचपाक मेळनाशिल्ल्यान शेनवारा नेसाय फॅक्टरीक पेटिल्लो उजो पालोवपाक बरोच कळाव जालो। फायर ब्रिगेडीक बरेच घुंवडावन आयिल्ल्यान थळाव्यांनी फुडाराक अशीच घडणूक घडल्यार आमी करप तरी कितें असो प्रस्न करीत हे हायट बॅरियर काडून उडोवपाची मागणी केल्या। त्याची खातीर म्हणपाक गेल्यार म्हणजे पयलीं तेमी हायट बॅरियर समथींग लेस आहलो तेंचो, मागीर तांकां आमी अप्रोच करून ते थ्रू पंचायत तांकां हें करून आमी तो मातसो एटलीस्ट इन्क्रीज करपा लायलो। मागीर तो करून ऑलमोस्ट तेमी 10 सेंटी तो इन्क्रीज केल्लो। सो तितूंतल्यान बस डेली ट्रान्सपोर्ट कोणे ट्रान्सपोर्ट आसा येवपा वचपाचें तेजो मुवमेंट जावपा लागलो, एम्बुलन्स मुवमेंट जावपा लागलो। पयलीं तो ट्रान्सपोर्ट मुवमेंटूच जायनासलो, एम्बुलन्स ना म्हणून डेली कोणा ट्रॅवल जाताले बसीस त्यो बसूय मूव जायनासल्यो। सो आतां तो मातसो तेमी हायट वयर काडून एटलीस्ट बस आनी एम्बुलन्स मूव जाता, पूण असली इन्सिडंट व्हडली इन्सिडंट लायक फायर ब्रिगेड बी तितूंतल्यान पास जायना। तेजे खातीर आमी तांकां सांगलें तुमचो ऑल्टरनेट जो रावंड फावंड रोड आहा पळय तोय तेंगे बंद आहा। सो ही गाडी आतां फूल चांदोरच्यान गुणावन येवपा पडटा, आनी सपोज कोण न्यू आहा ताका कोणा अवेर ना तो चांदोरच्यान येवपा सोडून तो रिटर्न वयता आनी दुसरी गाडी कुंकळीच्यान या केपेच्यान धाडटा। सो ही किती वाडोवची म्हण मागता तुमी? आमी तांकां सांगलें ते हायट बॅरियर काडात आनी गाडी मुवमेंट फ्री करात, पूण तेंगे ते रोड नॅरो आसल्या खातीर ते हायट बॅरियर काडपा वचना। सो हेजे मुखार थ्रू सरपंचाक सांगून आतां मंडे लेटर करपा लायता। रिसंट इन्सिडंट आतां तुमी आयकला आसतलो, रिसंट उज लागलो इंडस्ट्रियल स्टेटी, सो फायर ब्रिगेड येवन परत गेली। सो मंडे ऑफिस ओपन जातना सरपंचाक सांगून लेटर करपा लायता, ना जाल्यार परती लासत उरतली घेवटेन। हय ते कंपनी आयज कंपनी नेबरिंग कंपनी आहली म्हणून उज हेल्प जालो तांकां उदकाचो, फाल्यां कोणा घरा उज लागल्या कितें जातलें? लासून हय लासून वयतले। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर।